श्रीनिवास बाबा आसतलो, बाब दत्तराज साळगांवकर, बाब टिमलो हांच्या सगळ्यांकडल्यान गेली कितलीशीच वर्सां कोंकणीची सेवा वेगवेगळ्या पद्दतीत जायत आयल्या. तुमचो सगळ्यांचो आधार सपोर्ट आसा. म्हणून तर म्हाका दिसता म्हणजे एखादी आमी पळयता म्हणजे सरकाराचो तेंको तेद्या वेळार जाय तितको कदाचित मेळना आसतलो, बट तुमच्या सारकेल्या दात्यांनी तेद्या वेळार तेंको दिलो. म्हणून तर आज भाशा मंडळ जावं किंवा कोंकणींतल्यान काम करपी वेगवेगळे म्हालगडे आसतले की ह्या म्हणजे तांच्यांनी साहित्य आसतलें, त्यांचे डेडिकेशन आसतलेंच, पण कोणी तरी सपोर्ट जो दिवचो पडटा तो सपोर्ट तुमच्या सारकेने दिलो. म्हणून तर आज म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळ आनी सगळे कार्य करीत आयज ह्या मळाचेर पावला. बाब अजीत कडकडे आमचे डिवचलकार, खरें म्हटल्यार खूब मोठो अभिमान दिसता की गोंयचो एक सुपुत्र जेचें नांव पुराय भारत देशभर आसा. म्हणजे त्या खातीर आज ताकाय बी तुमी कोंकणी भाशा मंडळाचें प्रमाणपत्र दिलें त्या बद्दल हांव तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितच तांकां तें फावो. अन्वेषा सिंगबाळ उलयता आसतना म्हणजे तेणी खंयचीच संद सोडूंक ना की सगळ्यो गजाली आपल्या एकाच भाशणांत म्हणजे वांगडाच म्हाका सगळ्यो सांगून सोडल्यो. हरशीं तशें मेळटा आसतना ते प्रत्येक फावटी एक वेगवेगळी गजाल सांगत आसता, केन्ना मेळ्ळें काय सोडिना. पण निश्चित रित्या तें काम करता तेजी तोखणाय करपाकूच जाय. तुमी कोंकणी जी शाळा चलयता त्या शाळेच्या बद्दल निश्चितच रित्या म्हणजे हांव खूब बऱ्या पद्दतीन चलयता. तुमची इच्छा उर्बा तुमकां आजुनूय वेगवेगळे कडेन शाळा चलोवपाच्यो आसा म्हाका खबर आसा. आनी म्हाका दिसता अशा पद्दतीच्यो म्हणजे कोंकणी भाशेंतल्यो आसतल्यो किंवा मराठी भाशेंतल्यो आसतल्यो आमकां जेंकां जी भाशेंत माय भाशेंत जें शिक्षण घेवपाक जाय ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो पडटलो. आमी ताचें इम्पॉर्टन्स म्हणजे आतां ज्या आयिल्ल्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हाज्या प्रमाणांत माय भाशेंत तो शिक्षण घेता तोच फुडें आपलो कन्सेप्ट तकलेंतलो क्लियर करपाक शकता. तकलेंत जर गोंदळ जावपाक जायना आनी फुडें वचून जर खंय तरी शेणलेल्या सारको जावपाक जायना आसत जाल्यार म्हाका दिसता माय भाशेंत शिक्षण घेवप हें गरजेचें आसा. निश्चित रित्या ताचें इम्पॉर्टन्स आमी प्रत्येक वेळार प्रत्येकाक समजून सांगतले आनी माय भाशेंतल्यान शिक्षण घेवपा खातीर आमी निदान प्राथमीक शिक्षणाच्या बाबतींत हांव उलयतां. हांव पुराय सगळें शिक्षण म्हणना, म्हाका खबर आसा किंवा जेन्ना आमी पोटाची भास म्हणटा किंवा फुडें वचून वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान मागीर ते प्रोफेशनल कॉलेजीन वचपा खातीर इंग्लीश भाशेची आमकां गरज आसतलीच, बट प्राथमीक मुळावें शिक्षण हें तरी माय भाशेंतल्यान जावपाक जाय. म्हणून परत एकदां हाल्लीच हांव प्राथमीक शाळेंतल्या म्हज्या सगळ्या कोंकणी मराठी गव्हर्मेंट आनी एडेड ह्या फाटल्याच 15 दिसां पयलीं हांव सगळ्यां कडेन इंटरॅक्शन सादलें आनी पयलेच फावटी म्हणजे मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान सगळे स्टेक होल्डर्स जेका आमी पेरंट्स आसतले, टिचर्स आसतले आनी ह्या शाळा सांबाळपी बाकीच्यो काही संस्थाय आसतल्यो हांच्या बरोबर डायरेक्ट इंटरॅक्शन करपाची संद म्हाका आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटात मेळून दिली. आनी एड्युकेशन सेक्टरांत आमी प्राथमीक शिक्षणांत आमी कितें कितें करता म्हणजे आमी ते निश्चितच तांच्या सुमार मांडपाची संद मेळ्ळी. म्हणजे आतां जो SCRTचो उल्लेख अन्वेषा सिंगबाळाक केलो तितून कोंकणी आनी मराठींतल्यानय बी म्हणजे पुस्तकां काडपाचें काम आमच्या SCRTत केलें. मूल्यवर्धनाचें शिक्षण आमी त्या शाळेंतल्या प्राथमीक शाळेंत मूल्यवर्धनाचे धडे म्हणजे आमी मूल्यवर्धन जेन्ना म्हणटा तेन्ना त्या मुल्यांचें वर्धन जें जावपाक जाय आनी खऱ्या अर्थात संस्कार भुरग्यांच्या मनाचेर जावपाक जाय तें मूल्यवर्धन आमी आमच्या 100% प्राथमीक शाळेंतल्यान गव्हर्मेंट आनी एडेड हें फक्त आनी फक्त गोंयांत दिता. बाकीच्या खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीचें मूल्यवर्धन शिक्षण तुमकां मेळपाना हें निश्चित रित्या हांव मोठ्या अभिमानान सांगूंक शकता. शाळेक जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलें किंवा ह्युमन रिसोर्स आसतले. खंय तरी थोडेशे प्राथमीक शिक्षक कमी जाले आसतले, हांव ना म्हणना, कारण फाटले गेले कितलींशींच वर्सां आमकां प्राथमीक शिक्षकांची भरती जावंक नाशिल्ली म्हणून थोडेशे शिक्षक कमी आसा. पण येता त्या काळात ती शिक्षकांची भरती आमी करून मुळाव्या शिक्षणा कडेन प्रत्येक शाळेंत 2 टिचर दिवप, परत तांकां इन्क्लुझीव एड्युकेशन स्पेशल भुरग्यांकूय तितून सामावून घेवप, परत आसा तशें इवन दो थंयसर ज्यो रिसोर्स थंयसर जाय ते सगळे प्राथमीक शाळेंत एवेलेबल करून दिवपाची संद आमी फुडल्या येता त्या काळात करपाचें आसा. कारण कोंकणींतल्याच म्हालगड्यांनी तर नागेश बाब करमली सारकिले जे स्वतंत्र सेनानी हांचो सन्मान करपाची संद ह्या निमित्तान म्हाका मेळ्ळी ही हांव म्हाजें भाग्य समजता नागेश बाब करमली. आनी वयता वयता आसतना तुमकां सांगता की कोंकणी म्हणजे गोंयची अस्मिताय जपता आसतना तुमी रावल्ल्या त्या आग्वादच्या जेलींत ती आग्वादची जेल आमी परत एकदां आतां म्युझियम करून दवरल्या. ती जेल उरूंक ना. म्हाका दिसता तुमच्या सारकेल्या आनी तमाम कितलेशेच साहित्याक ती पळोवपा सारकी आग्वादचो जेलीचो म्युझियम आसा. मुद्दामून म्हणजे तेन्ना तुमकां कदाचित जेलींत व्हरून दवरलेले
म्हाका दिसता कोंकणींतल्या आनी म्हालगड्यांनी किंवा कितल्याशाच जाणांनी कदाचित जेल आग्वाची जेल पळोवंक नाशिल्ली ती आमी अशा पद्दतीन आग्वाच्या जेलीचो म्युजियम करून दवरला। आयज एखादो जर साहित्यीक थंय गेलो आसत जाल्यार बऱ्यापैकी कोंकणीतली कविता त्या आग्वाच्या जेलीचेर निश्चितच बरोवंक शकता। अंदमानच्या जेलीचेर तयार जाल्ली ही आग्वाची जेल पळोवपा सारकी आसा। हांवें इतक्याच खातीर म्हटलां म्हणजे गोंयची अस्मिताय जपता आसतना खंयचीच आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता आसतना सुद्दां गोंयची संस्कृताय टिकोवन दवरची, देवळांय टिकोवन दवरची, चर्ची टिकोवन दवरच्यो, कारण गोंय हे मातशें वेगळेपण आसा, खाशेलेपण आसा आनी तेच गोंयाचें भांगराळेपण टिकोवन दवरपा खातीर म्हजें सरकार सदांच वावुरतालें। स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर इतकेंच सांगता म्हजी दोन उतरां त्या खातीर ऑफिशियल लँग्वेज हाच्या अंतर्गत येवपी मागीर कोंकणी अकादमी आसतली, मराठी अकादमी आसतली किंवा कोंकणी भाशा मंडळ आसतलें किंवा इतर संस्था ज्यो भाशे खातीर आनी भाशेच्या उदरगती खातीर काम करतात, मागीर वैयक्तीकरित्याय काम करतात, तांकां सातत्यात सपोर्ट दिवपाचें काम हें सरकारा कडल्यान ऑफिशियल लँग्वेज ह्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जाता। पण म्हाका खबर आसा कारण हे थोडेशे डिपार्टमेंट कोण सहसा मागना, ते डिपार्टमेंट सदांच मुख्यमंत्र्या कडेच उरता आनी फाटलेय फावटी आनी हे फावटी ऑफिशियल लँग्वेज हे डिपार्टमेंट म्हाज्याच कडेन आसा। राज्यांत म्हणजे कोंकणी अकादमी ह्या ल्हानशा बारीकशा त्या घरात आसा, म्हणजे पाट्यार असलेल्या बारीकशा घरात कोंकणी अकादमी चलता आनी ती कोंकणी अकादमी खंय तरी प्रशस्त अशा मोठ्या आवारात पावपाक जाय हाजी म्हाका सत्राय आसा। पण हांवें जेन्ना म्हणजे पदभार सांबाळ्ळो त्या फाटल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे 2 ते 2.5 वर्सां ही कोविडातूच गेली, तेन्ना म्हाका सत्राय आसा किंवा कोंकणी अकादमी खातीर आनी कोंकणी खातीर कार्य करीत असलेल्यो संस्था हांच्या खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिवप आनी कोंकणीचें कोंकणी भवन आसतलें ह्या कोंकणी अकादमी खातीर आनी कोंकणीचें काम करीत असलेल्या बाकीच्या सगळ्या संस्था खातीर करून दिवप निश्चित रित्या सरकाराचो यत्न, सरकाराचो प्रयत्न आसतलो की कोंकणी अकादमीचें मोठें भवन जावचें आनी कोंकणी भाशा मंडळ आनी उरलेल्योय सगळ्यो संस्था ज्यो काम करीत आसा तांकां वेवस्थीत रित्या स्थान तितून मेळचें हाच्या खातीर येता त्या टेन्युअरांत वा येता त्या कार्यकाळात निश्चित रित्या सरकारा कडल्यान कार्य जातलें। बरेचशे फावटी वेगवेगळी राज्यां घोशणा करतात, हांव ना म्हणना, म्हणजे लोकांक खंय तरी म्हणजे आमी खूब कितें तरी करता हें दाखोवपा खातीर आमी कोंकणी अकादमीक अमके पयशे दिले, अमके पयशे आतां हाल्ले आनी एक कोणी तरी केला खंयसर, हांव तितून वचना। पण म्हाजो सिन्सियरली एफर्ट्स हो सदोदीत म्हणजे राज्य भाशा मंत्री ह्या नात्यान हाज्याय फुडें कोंकणी भाशे खातीर उरतलो, कोणी तरी ताका सपोर्ट दिवचो पडटा। बाय लॉर्डा खातीर आमी पळयता की कोंकणींतल्या संगितांतल्यान बाय लॉर्डान म्हणजे आमी देशांत न्ही तर जगार कोंकणी व्हरपाचें काम बाय लॉर्डान केलें। निश्चितच ताजी खूब खूब तोखणाय आनी तोखणाय करीत तितके थोडी आमी पळयता की बाय लॉर्डा हे आवाजात आजुनूय बी म्हणजे तरणाट्यांक फाटी घालतले अशा पद्दतीचें संगीत म्हाका दिसता पुराय जगाचेर तुज्या कडल्यान कोंकणी पावपा खातीर गोंय राज्याच्या वतीन हांव खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता। फक्त एक अनुदानाचो विशय तो मुद्दामून की फाटल्या 2 वर्सांक खंय तरी जे अनुदान म्हणजे वेगवेगळे कोंकणी कार्यक्रम करता आसतना कमी जाले आसतले, पण हाज्या फुडें म्हणजे भाशे खातीर जे कोण कार्यक्रम करता तांकां अनुदान कमी जावचें ना। निश्चित रित्या तुमचो प्रपोजल सरकारा कडेन येवचो, वेगवेगळ्या पद्दतीत सातत्यात म्हणजे अशा पद्दतीचे कार्यक्रम तुमी करीत रावात, कारण आमी पळयता कारण आमी वेगवेगळ्याक आपली कला सादर करपाक आनी एका जर प्रोत्साहन दिता आसत जाल्यार आमचे लोक आमची भास आमची संस्कृताय लोकां मदीं व्हरता ती प्रमोट करता आसत जाल्यार ताका सपोर्ट दिवपाचें काम हे मुख्यमंत्री आनी एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हाजें आसतलें। त्या खातीर पुराय तेंको हो तुमकां सगळ्या जाणांक आसतलो। आमी हें काम म्हाका दिसता गोंया पुरतेंच सीमीत न दवरता, आतां वेळ आयिल्ली आसा आमी आमचें काम हे उरलेल्या राज्यांनी म्हणजे कोंकणी भास, कोंकणी चळवळ आनी कोंकणी साहित्य हे पावोवपाची गरज आसा। निश्चित रित्या ते पावूंक फुडें लागलां म्हणून कोंकणी भाशा मंडळान अशाच पद्दतीत आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात कार्य करचें आनी वेगवेगळे कडेन हें सगळें काम